एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेलियर जाला. जो सरकार आसा, जो चीफ मिनिस्टर आसा, ताणें पयलीं म्हणजे ती सगळी खाती आपल्या कडेन एकठांय करून दवरल्या. ती सगळी खाती ताजो कंट्रोल ना, कारण ताका टायम ना. कसो दितलो? होम डिपार्टमेंट, एक्सायज डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, फायनान्स डिपार्टमेंट आनी कसली कितें कितें आसा, आनी बारीक बारीक ती कॉर्पोरेशन ही ती ताज्याच अंडर आसा. ती सगळी जर एकठांय करून दवरली जाल्यार पयले पेज ओपन करता म्हणसर क्लास सोंपता. ही परिस्थिती जाल्या. तुमकां दिसता आतां लुथरा ब्रदर्सां हाडपाक प्रयत्न चालू हाडटा म्हणटा ते, बट तेंचे सारकी इन्क्वायरी जातली दिसता, कारण सगळी डिपार्टमेंट इनवॉल्व तुमी म्हणटा अशें. आमी हाजेर वचक दवरतले. पयली गजाल म्हणल्यार तांकां एक्यूज करता ते जालेत, पूण जे एक्यूज आसपाक जाय आशिल्ले तांकां एक्यूज जावंक जाय. आनी जर करना जाल्यार आमी हाजेर जे कितें करपाक जाय लिगली ते सुद्दां आमी फॉलोअप घेतले. कारण सरकार विल नॉट बी अलाउड टू टेक दोज डेथ्स फॉर ग्रांटेड वीच दे हॅव डन सो फार. वी विल नॉट लेट देम द एंटायर इन्सिडेंट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड. जे कमिशन म्हणून ताणें बरयला, जुडिशियल कमिशन, जे ताणें ते कमिशन ऑफ इन्क्वायरी बसयला, वी डोंट ट्रस्ट दॅट कमिशन ऑफ इन्क्वायरी. दे आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम, दे आर पार्ट ऑफ द सेम डिपार्टमेंट which were supposed to have stopped this. They have not done it. They have failed over a period of time, and it cannot be that they will not cover up. म्हणजे आज नॉर्थ गोवाच्या एसपीचेर, नॉर्थ गोवाच्या पुलिसाचेर इन्क्वायरी करपाक सावथ गोवाचो एसपी येता. म्हणजे म्हजो भाव ना, पूण म्हजो मावस भाव आसा. ही परिस्थिती न्ही. हांवें पयरूय म्हणिल्लें, म्हजो भावाक ना करूंक, मावस भावाक हाडला तो करतलो. मावस भावूच न्ही तो अल्टिमेटली. सो वाय नॉट ज्युडिशियल कमिशन? चीफ मिनिस्टरान जर सांगता की आपल्याक काय प्रॉब्लेम ना म्हणून हातून इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जावपाक, देन ही हॅज टू अपॉइंट 3 member रिटायर्ड हायकोर्ट जजीस टू इन्क्वायर ऑन एवरीथिंग इन्क्लुडिंग हिमसेल्फ. He also should be held responsible equally along with the others, because he is the administrative head. He has failed in terms of administration to keep a watch on all this. If at all he is not involved in this, which I doubt, but whatever it is, but I'm saying खंय ना खंय तरी पयशांची देवाण घेवाण जाताली. मायकलान जे सांगलां तातूंत 100% तथ्य आसा. मायकल एज अ MLA ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. इट इज नॉट दॅट ही कॅन शॉक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. नो, ही इज रिस्पॉन्सिबल, आनी ताणें ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आंगार घेवचीच पडटली. पूण ताणें जें म्हणलां तातूंत कांयच चुकीचें ना. ताजेर जर एक्शन घेतली भारतीय जनता पार्टी जाल्यार एकूच आसा, कवर अप टू से तुमी जाय ती मस्ती करा, पूण भायर लोकां कडेन उलोवं नाका. आनी एक दामू नायकान स्टेटमेंट केला की तुमचो अरविंद केजरीवाल कन्व्हेनर आहा तो न्यू लेकर स्कॅम करपाक गोंयांत येयला म्हणून अशें तेणें म्हटलेलें आयज. सो तेजेर तुमकां कितें दिसता? रिप्लायींग टू काल तेजो स्टेटमेंट काल तुमचो अरविंद केजरीवाल गोंयांत येयलो, तेणें म्हटलें की 13 वर्सां बीजेपीन हांगासर करप्शनूच दिलें म्हणून. सो तेच्या आमी ताणें रिप्लाय म्हटलें की थंयसर दिल्ली तुमकां थंयच्यान धांवून उडयलें, हांगासर येवन आतां तो फ्रस्ट्रेट जाला. दिल्लीन सद्या कितें चल्लां तें ताणें म्हाका सांगचें. ज्या गोश्टींच्या बेजिसाचेर दिल्लीन ते निवडून आयिल्ले, पोल्युशन हें, त्या दिल्लीची परिस्थिती ती चीफ मिनिस्टरान कितें करून दवरल्या ती पळय. आनी आय थिंक कितें जालां मरे, हांचे आतां ओनली क्वॉलिफिकेशन for the party's presidents or chief ministers is that they should be close to somebody up there. Otherwise ते कांय जायना, कारण ती जे आसा ती थंय ते AQIचे सांगताली, ती गरम कितें सांगताली ते आसा. I feel like laughing at the chief minister of Delhi because he has become like a stand-up comedian or rather sitting stand-up comedian. Similar situation is of party president of Bharatiya Janata Party. Hangover जाला ताका. Hangover of empty bottles of corruption which are kept in their closet. ते कितें आतां करप्शनाच्यो सगळ्यो बाटल्यो त्यो रिकाम्यो आसता, त्यो थंय उरता भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान. ताजो वास ताच्या ऑफिसान पसरता, तातूंत ते करप्शनाच्या हातूंत टायट जाता. सकाळीं उठले म्हणटकूच हँगओवर जाता, आनी मागीर उठले म्हणटकूच प्रेस कॉन्फरन्साक ती जिबली सारकी चलना. आनी ताजो अर्थ हो जाता, जेन्ना केजरीवाल गोंयांत आयलो, लोकांनी ताचें स्वागत केलें. लोकांनी तांचे कडेन काय गजाली सांगल्यो की कशें चल्लां गोंयची परिस्थिती, पळय गोंयांत कितें चल्लां, करप्शन खंयच्या लेवलार पावलां. गोंयकारांक विचार मरे करप्शन चल्लां काय ना तें. आज गोंयकार उलयता पळय, तूं सोशल मिडिया पळय, तूं लोकां कडेन वच, सगळे आज लोक कितें म्हणटा, करप्शन करप्शन करप्शन. BJP दाय नेम इज करप्शन, गोवा दाय नेम इज करप्शन. दीस इज वॉट इट इज. सो तो हँगओवरान ज्यो गोश्टी उलयलो, म्हाका तांकां एकच गजाल सांगून दिसता की जस्ट चील दामू, जस्ट चील. कारण आमची जी पार्टी आसा ती स्कुलां बांदता, आमची जी पार्टी आसा ती हॉस्पिटलां बांदता, आमची जी पार्टी आसा ते बरें डेव्हलपमेंट एज्युकेशन ह्या सेक्टरांचेर काम करता. आमची पार्टी क्लबां चलयना, आमची पार्टी इलिगल क्लबां चलोवपाक दिना, आमची पार्टी एक्सायज स्कॅम जो तुमी आज चलयला. अरे दर सेकंड डे तुमचें लिकर भायर कर्नाटका बॉर्डरीन कित्याक मेळटा? गोवा पुलीस आर इनकॉम्पिटंट, गोवन बॉर्डर्स आर इनकॉम्पिटंट. कर्नाटका बॉर्डरीचेर दर 6 दिसांनी ट्रक, महाराष्ट्रान भायर दर 6-7 दिसांनी ट्रक. हो आल्कोहोल वता खंय? गोंयांत कसो जाता? हाजेर तुमी केन्ना उलयल्या? आमी सांगलें की करोडांनी स्कॅम आसा. आल्कोहोल जेन्ना गोंयांत येता, द बेज ऑफ अल्कोहोल, इथायल अल्कोहोल विच इज यूज फॉर मेकिंग अल्कोहोल, लिकर करपाक ते गोंयांत येता. दॅट इज कम्प्लिटली विथ अ डेटा. ते 1 लिटर हांगाचे थंय करपाक शकना.
जाल्यार इलिगल अल्कोहोल मॅन्युफॅक्चर गोंयांत जाता कशें? स्प्युरियस लिकर मॅन्युफॅक्चर गोंयांत जाता कसो? आनी तो भायर वता ताचो सोर्स कळना. एवरी एक्सायज फॅक्टरी, एवरी फॅक्टरी जी आसता पळय अल्कोहोलाची, ताजेर एक एक्सायज इन्स्पेक्टर अपॉयंट आसता हू इज अपॉयंटेड बाय द गव्हर्मेंट एंड इट इज इज ड्युटी टू चॅक एवरी बॉटल दॅट कम्स आउट ऑफ इट. तरी आसतना ह्यो बाटल्यो वता खंय? एक ट्रक रिलोकेट जायना? CCTV आसा मरे, तुमी जे करोडांनी मोडून घाले ते CCTV आसा. तो ट्रक खंयच्यान भायर सरलो, तो खंयच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटांतल्यान लोकेट जालो ते लोकेट जायना. द प्रॉब्लेम इज युअर डिपार्टमेंट इज इनवॉल्व. म्हणून एक्सायज कमिशनराक सस्पेंड करूं ना, कारण तो जर सस्पेंड जायत आनी तो जर एक्यूज जाय, तो उलयतलो, आपूण कोणाक पावयता ते उलोवचो ना. कारण ताका भितर जर व्हेलो आनी बाकीच्यांक 2 बाट दाणे मारता तशें ताजेर जर मारले आनी एक्सायज ऑफिसरांचेर जर दाणे मारले जाल्यार तो सांगतलो की खंय खंय पावता हप्ते ते. सगळ्यांक खबर आसा. आमी कांय गजालींचेर आज उलयना, पूण जेन्ना आमी बॉर्डरीचेर गेल्ले, पोळ्या चॅकपोस्टार सगळे आशिल्ले तुमी, आनी जेन्ना तो एक्सायजाचे ते बॉक्स घेवन ते जिपीन घालून जो पोळो शेपडी तुटसर, ताका आजा 2 वर्सां जालीं. RTO मेळ्ळो, RTOचेर एक्शन घेतलीच ना. आनी मागीर कोण तरी म्हणपाक लागलो मॅडम 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 म्हणून फोन लायतालो कोणाक. हांव आतां तो मॅडम काय आनी कितें तें म्हाका खबर ना, पूण फोन जेन्ना मागलो तेन्ना तो डिलीट जालो नंबर. त्या गजालींचेर आमी उलोवपाक जाय. एक्सायज स्कॅमर तुमी आसा आज, गोंयचें सरकार आसा, आनी प्रॉबब्ली डिपार्टमेंट इज वीथ चीफ मिनिस्टर टुडे, एक्सायज डिपार्टमेंट. तेन्ना दामू, पयलीं म्हणजे तुज्या चीफ मिनिस्टराक एकदां विचार की वास येता पळय आनी तूं तातूंत तुका जें जाता पळय हँगओवर, तो थंयच्यान बी येना मरे काय म्हणून ना. विचारूंक जाय ताणें हो प्रश्न. कारण आमी स्कुलां बांदता, आमी क्लबां बांदना, आमी बर्च बांदना, आमी रोमियो लेन बांदना. पळय एकदां केन्ना यो आमच्या बरोबर, कसलो खंय वास येता तो कळटलो तुका. सो गेट आउट ऑफ दीस हँगओवर, गेट ऑन टू द ग्रावंड. ते हस्तिदंती मनोरान बसला पळय तूं, द रॉयल चॅरियट, ताका राजा महाराजा जाले ते, आनी ताका एरगन्स आयला दामू. ग्रासरूटांतलो तो, पूण नाव इज सिटींग इन अ गोल्डन चॅरियट आनी थिंक्स दॅट एवरीथींग अरावंड इज हॅपिनस. एकदां सकयल यो, म्हज्या बरोबर यो, लोकां मदीं या, लोकांक विचारया कोण स्कॅमस्टर, कोण लिकर स्कॅमां करता, कोण आज पयशे घेवन कामां करता. हे सगळें जर जाणा जावपाक जाय जाल्यार एकदां आमचे बरोबर भोंव, मागीर तुका कळटलें. मागीर वील टॉक अबाउट इट दामू. ओके, आणि लास्ट विचारता की तुम्ही ZP इलेक्शनाक सोलो गेल्ले, सो निर्णय तुमचो बरोबर असलो कसो? कारण अलायन्स झगडी जावन सगळे ते गेले काबार जाले. तुका कितें दिसता ह्या प्रश्नाचें उत्तर हांवें दिवचें काय ह्या प्रश्नाचें उत्तर तुका विजय मनोज किंवा अमित पाटकर दितलो? तुवें जें कितें घडटा तें पळयलें, हो ताका कोण पोपट म्हणटा, कोण ताका प्रँकस्टर म्हणटा, कोण ताका. आतां ह्या सगळ्या भितर द बिगेस्ट प्रँक दीस अलायन्स फियास्को हॅज प्लेड इज ऑन द पीपल ऑफ गोवा. आमी आज बरे उमेदवार दिल्या, बरे उमेदवार आमच्या कामाक लागल्या आनी ते सगळे खंय ना खंय तरी लोकां मदीं पावल्यात. आमच्या फियास्कोमध्ये आमी उरूंक ना. आय न्यू दीस इज गोइंग टू हॅपन बिकॉज अलायन्सीस आर बिल्ट ऑन ट्रस्ट. वेन द अलायन्स इज नॉट बिल्ट ऑन ट्रस्ट देर कॅनॉट बी अलायन्सीस. ट्रस्ट जेन्ना केन्ना जाता बिल्ट अप, ट्रस्ट इज बिल्ट ओवर अ पिरियड ऑफ टायम. तूं म्हाका आत्तां मेळ्ळो म्हणून तूं म्हजें ट्रस्ट तुजें बिल्ड जायना. इट इज लायक लव एट फर्स्ट सायट, बट इफ यू स्पेंड टायम विथ युअर लवर यू कम टू नो वेदर यू कॅन हॅव ट्रस्ट ऑर नॉट. हियर इट वॉज लव अँड इन्फॅच्युएशन. It was only attraction, whatever attraction it may be, but it was only attraction. There was no love, and when there is no love, there cannot be trust, and when there is no trust, there cannot be love, and this is what has happened in that relationship of convenience. आणि काल हांवें कितें म्हणलें तें सिच्युएशनशीप, दॅट इज अ मॉडर्न डे टर्म. आज हांव शिकलो तें वचून मातशें काल गुगल केलें की कितें आसता काय म्हणून सिच्युएशन. सो आरजीक तुमी फक्त अट्रॅक्शन जाल्लें म्हणटालो, जावंक ना म्हणटा कोणाक जाल्लें तें हांव नको आतां. हूज सिच्युएशनशीप इट वॉज आय रिली डोंट नो. बट वन थिंग आय मस्ट टेल यू इज दॅट गोवन शूड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड बाय एनी ऑफ दीस पार्टी, बी इट बी RG, बी इट बी गोवा फॉरवर्ड, और बी इट बी काँग्रेस. आमी तें करूं ना. आमी इतलेंच केलां की लोकांक सांगलां की आमी तुमकां हे बरे सुशिक्षीत उमेदवार दिल्या, आमी तुमकां बरे ग्रासरूट लेवलाचे उमेदवार दिले. एकदां तांचे कडेन पळया आनी तांकां निवडून हाडा. कारण आमचो हेतू आसा काम करपाचो. आमचो हेतू सर्वायवलाचो ना, आमचो हेतू कोणाक डॅमेज करपाचो ना. आमचो हेतू इतलोच आसा, भारतीय जनता पार्टी जी गोंयांत आसा, जे भ्रश्ट सरकार चलता, जे भारतीय जनता पार्टीचे भ्रश्ट लिडर्स आसात, तांकां खंय ना खंय तरी तुमी डिफीट करपाक जाय. पयशांचो वावर सुरू जाला ऑलरेडी. आमी काल पळयला, पूण आमी काल एकूच गजाल, आमी एक कॅल्क्युलेशन केल्लें की जर कोणीय 2-3 हजारान आपलें मत विकत दिता आसत जाल्यार इमॅजीन करा, 5 वर्सान डिवायड करा, 365 into 5, आनी ते 3000 डिवायड करीत जाल्यार तुमकां दिसाक 50 ते 80 पयशे मेळटा. 80 पयशान आतां ती आल्पेन लिबे येना, जातून ती जीब लबलबाय जाता ती. म्हणजे तूं तुजो जिबूय चलतली जाल्यार तुका ₹2 2 चॉकलेट घेवची पडटा. सो ती सुद्दां जाय जाल्यार
हे 3,000 तुमचो संसार चलचो ना तेन्ना बरे लोक निवडून येना जे तुमचे पयशे तुमचे कडेन पावयतले जे तुमच्या हक्काचे पयशे आसा ते तुमच्या डेव्हलपमेंटा खातीर काम करतले ते केले जाल्यारूच गोंय बदलूंक शकता आनी गोंयकारांनी विचार करपाक जाय कारण करप्शन डज नॉट आयडेंटिफाय वीथ हूज व्हॉलेंटियर इज वेदर इट इज फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी ऑर आम आदमी पार्टीचो तो सगळ्यांक सेम ट्रीट करता आज म्युटेशन करपाक गेल्यार तो विचारना अरे तूं बीजेपीचो काय म्हणून तो म्हणटा अरे कितले मेळटले काय म्हणून ही परिस्थिती आसा मी तुका दिसना की अलायन्साच्या झगड्यामध्ये बीजेपीक त्याचा फायदा जातलो वोट पळय स्प्लिट ह्या ही अक्कल जर सगळ्यांक आशिल्ली जाल्यार म्हाका दिसता अक्कल शुन्यपणां जी गोंयांत घडली ती घडची नाशिल्ली वॉट हॅज हॅपन्ड इज अक्कल शुन्यपणां आज टॉप मोस्ट लिडर एकामेकांचेर बुरशी लँग्वेज वापरून जे आरोप करता दॅट इज नॉट करेक्ट गोवन्स आर वॉचिंग इन्क्लुडींग भारतीय जनता पार्टी आसूं किंवा बाकीचे लिडर्स जावन नांवां घेना बट दीस डज नॉट सूट एज्युकेटेड पॉलिटिशियन्स वर सिजन पॉलिटिशियन टू यूज दॅट लँग्वेज अगेन्स्ट इच अदर आमकां मरे आमी भुरग्यां मदीं कितें मॅसेज पावयता की हे फकाणां म्हणून ही सगळी हांची पाड पडूं म्हणून कित्याक वचपाचें काय म्हणून एंड देर मायट बी मोर नोटास देन एक्चुअल वोटींग आय थिंक दॅट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ गोवा पॉलिटिक्स इज दॅट वी आर एज्युकेटेड वी कॉल आवर सेल्फ एज्युकेटेड आर वी सिविलायज्ड इज अ क्वेश्चन आर द पॉलिटिशियन्स ऑफ गोवा सिविलायज्ड इज अ बिग क्वेश्चन दॅट एवरी गोवन नीड्स टू आन्सर एंड एवरी पॉलिटिशियन हू इज मेकिंग दीस स्टेटमेंट नीड्स टू आन्सर असले बुरशी लेवलाची कसली फालतू एकामेकांचेर टिका करप हें सोबना रे दीस इज नॉट रायट यू वॉट आर यू सेंट एक तो घराक भुरग्या एकता घरा आवय बसून आयकता बापूय बसून आयकता कितें म्हणटले हें कितें चल्लां काय म्हणून जग मारून म्हणून आपल्याक कित्याक पडलें पॉलिटिक्सान म्हणून पॉलिटिक्साचें नाम घाण करपाक हेच लोक जबाबदार आसा एकच विचार करा वेगळो विचार करा बरे लोक निवडून हाडा बरे लोक निवडून हाडा खंयचो आसूं तो मागीर आमी सगळे दिल्याच बरे बरे कॅन्डिडेट पूण खंय जर तुमकां दिसता की हो बरो मनीस म्हणून हाका निवडून हाडूंक जाय म्हणून पयशे नाका आसत पूण बुद्धी आसा काम करपाची जर वृत्ती आसा जाल्यार तसल्या मनशांक निवडून हाडा ह्या फावट ओके थँक्यू